नमस्कार. गोंय राज्याच्या 34व्या घटक राज्य दिनाच्यो सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा. आज गोंय राज्याक घटक राज्य मेळून 33 वर्सां पुराय जाली. 1987 वर्सा गोंय हें 25वें घटक राज्य म्हणून भारत सरकाराच्या कार्यावळींत कार्यनिवृत्त जालें. म्हाका दिसता सगळ्यांत धाकलें राज्य म्हणून गोंय राज्य हें वळखलें वता. 1987 पासून आयज पर्यंत गोंय राज्याच्या वेगवेगळ्या मळाचेर उदरगती करीत आयल्यो आनी वेगवेगळ्या सरकारात ह्या उदरगतीत वांटो घेतलो. जशें आमी म्हणटा की शिक्षणाच्या मळाचेर की वेगवेगळे कडेन स्कुलां आसतलीं, हायस्कुल्स आसतलीं, कॉलेजी आसतल्यो आनी आज आयटीच्या क्षेत्रांत मागीर IIT, NIT सारकेल्यो प्रोफेशनल कॉलेजी सुद्दां गोंयांत घडोवन आयल्यो. हें खरो म्हणजे गोंयकारा खातीर खूब व्हड सपन आसा आनी तें स्वप्न आज साकार जाता आसतना आमकां पळोवपाक मेळटा. एग्रीकल्चर क्षेत्राच्या बाबतींतूय आमी पळयता की मुळावें भात शेती, काजू शेती हाची लागवड करता आसतना की गोंय सरकारान वेगवेगळ्यो एग्रीकल्चराच्या बाबतींतय उदरगत केली. एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी फार्मींग ह्या सारकेल्यो वेगवेगळ्यो उदरगती आनी वेगवेगळ्यो येवजण्यो लोकां समोर हाडून लोकांक शेताच्या मळारूय फायदो करून दिवपा खातीर गोंय सरकारान आतां पर्यंत वेगवेगळ्यो गजाली केल्ल्यो आसा. सुरवातीक गोंय राज्य हें तशें एग्रीकल्चर, मायनींग आनी ताज्या उपरांत मागीर टुरिजम आनी इंडस्ट्री हाजेर डिपेंड आशिल्लें राज्य आशिल्लें. पूण आमी पळयता की कालांतरांत मायनींग काही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया खातीर जरी बंद जालें म्हणल्यार आतांचें सरकार परत एकदां मायनींग वेवस्थीत रित्या सुरू करपा खातीर वेगवेगळीं पावलां उचलीत आसा आनी केंद्र सरकार आनी सुप्रीम कोर्टाच्या सहकार्यान आमकां निश्चितच खात्री आसा की फुडले सुवातेर मायनींगूय हें वेवस्थीत रित्या सुरू जातलें. इंडस्ट्रीच्या बाबतींत म्हणटा आसतना फार्मा इंडस्ट्री, MSME आनी प्रोडक्शन इंडस्ट्री वेगवेगळ्या IDCच्या मार्फत वेगवेगळे कडेन ह्यो इंडस्ट्रियल इन्स्टिट्यूट सुरू जाल्यो आनी गोंयकारांक वेगवेगळे कडेन हांगासर स्वताच्यो इंडस्ट्री सुरू केल्यो. वेगवेगळ्या गोंयकार भाव भयणींक हांगासर कामूय मेळपाक लागलें. आजुनूय बी नवीन नवीन इंडस्ट्रीज गोंयांत येवच्यो हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. वेगवेगळ्यो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तेज्या खातीर येवजण्योय बी आमी फुडार हाडटा. आमी पळयता की फार्मा इंडस्ट्री तशीच IT इंडस्ट्री गोंयांत येवचे म्हणून IT डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळ्यो प्रोजेक्ट आमकां फुडें येताना दिसता आनी निश्चितच खात्री आसा की फुडल्या 2 वर्सांच्या कार्यकाळांत गोंय एक ITचें हब म्हणून मुखार येता आसतना आमकां दिसतलें. टुरिजम इंडस्ट्रीच्या बाबतींत पळयता आसतना आज कोविड-19च्या महामारींतल्यान वयता आसतना खरें म्हणल्यार ही इंडस्ट्री आत्ताच्या घडीक जरी ठप्प जाल्ली आसली आमकां निश्चितच खात्री आसा की फुडल्या येता त्या 6 म्हयन्या भितर, कारण गोंय राज्य हें तशें कोरोना मुक्त राज्य जाल्लें घडये आयज जरी कोविडाच्यो केसीस गोंयांत आशिल्ल्यो जाल्यार सुद्दां कम्युनिटी ट्रान्समिशन्स गोंयांत ना आनी ताकाच लागून परत एकदां म्हणजे टुरिजम क्षेत्राचेर इंटरनॅशनल आनी नॅशनल टुरिस्ट हे खूब व्हड प्रमाणांत गोंयांत येतले आनी ताच्या खातीर लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर मागीर टुरिजम डिपार्टमेंट आसतलें किंवा आमचे कॉर्पोरेशन्स आसतले हाज्या मार्फत वेगवेगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स गोंयांत उपलब्ध करता आनी ताकाच लागून आज मिनी कन्वेन्शन सेंटराचो आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर आमी पांयाभरणी सुवाळो आयजूच पार पाडिल्लो आसा. सांगपाक खूब खोस भोगता की IT इंडस्ट्रीच्या बाबतींत IDC आसतलें किंवा जी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स गोंयांत जाय ती सगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स आयज आमी हांगासर तयार करीत आसा. आनी हेल्थाच्या बाबतींतूय बी गोंय हें कमी ना. खरें म्हटल्यार कोविडाचो कंट्रोल करता आसतना स्वतंत्र कोवीड हॉस्पिटल एस्टाब्लीश करप, स्वतंत्र पॅथो लॅब हांगासर एस्टाब्लीश करप हाज्या सारकेली व्हड पावलां गोंय राज्यांत घेतल्या. घडये कदाचित आयज जरी आमी पळयता की जवळपास 60 पेक्षा चड रुग्ण पॉझिटिव्ह जरी जाले, चडशे रुग्ण परत एकदां रिकवरी जावन घराय गेले आनी हाज्याय पेक्षा ह्या महामारींतल्यान फुडें वचपा खातीर जायती तयारी आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान दवरल्या. प्रायमरी पासून टर्शरी केअर पर्यंत सगळी सुविधा लोकां खातीर मागीर ती दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आसतली किंवा गोवा मेडिकल कॉलेजच्या मार्फत वेगवेगळी तांच्या खातीर मदत कार्य करपा खातीर सदोदीत हेल्थ डिपार्टमेंट हें फुडें आसा. स्थानीक स्वराज्य संस्था जेका आमी पंचायत राज्य, जिल्ला पंचायत तशेंच म्युनिसिपालिटीज हाज्या मार्फत वेगवेगळी कामां ह्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आमकां जाता आसतना दिसता आनी ताकाच लागून लोक म्हणजे 191 पंचायती, 14 म्युनिसिपालिटी आपल्या परीन खूब काम हें खूब फुडें व्हरतना आमकां दिसता. आयज खरें म्हणजे पोस्ट कोवीड हाजेर पुराय देशभर
विचार करपाक सुरू जाला आनी ल्हानशें गोंय राज्य सुद्दां फाटीं ना। हांव मुख्यमंत्री म्हणून काम करता आसतना पोस्ट कोविडाचो विचार करप आमी आतां पासूनच सुरू केला आनी ताका लागून इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी आसतली हांच्यांनी दिल्ली सजेशन्स किंवा आमचें गोंय स्वयंपूर्णते वाटेन व्हरपा खातीर ज्या पद्दतीन आमच्या देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी म्हणटात की आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, हें सगळें करपा खातीर म्हाका दिसता आमच्या गोंयकार भाव भयणींनी फुडें येवचें पडटलें आनी ताकाच लागून सगळ्या गोंयकारांक हांव विनंती करतां की गोंय स्वयंपूर्णते कडेन वचपा खातीर मागीर ते एग्रीकल्चर सॅक्टरांत आसूं किंवा इंडस्ट्री सॅक्टरांत आसूं किंवा जायत्या विंगड वाठारांत आसूं गोंयकारांनी फुडें येवपाची गरज आसा आनी म्हाका निश्चित खात्री आसा ज्या पद्दतीन सरकारात वावर चलयला आमी आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंट आनी जिपार्ट ह्या दोनूय संस्थांच्या मार्फत सगळ्या ग्रामपंचायती आनी जिल्ला पंचायत तशेंच म्युनिसिपालिटी हांचो एक सर्वे रिपोर्ट सरकारा मुखार येवपाचो आसा आनी प्रत्येक सर्वे रिपोर्ट आयल्या उपरांत त्या पंचायत भागात कशा पद्दतीन आमी स्वयंपूर्णते कडेन वचूं शकता हाची वाटचाल आमी जुलय म्हयन्यांतल्यान सुरू करपाचें आसा। हें शक्य जावन आसा फक्त तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आनी निश्चितच म्हाका दिसता तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य आमकां ह्या बाबतींत लाभतलें हाची हांव अपेक्षाय दवरतां। गोंय राज्य खरें म्हटल्यार की ओपन डेफिकेशन फ्री हें ऑलरेडी आमी घोशीत केलां, पण तरी काही जाग्याचेर म्हणजे बायो टॉयलेट्स येवपाचें काम आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत सुरू आसा आनी तें थोड्या दिसांनी पुराय जातलें। आमी पळयता की आज गोंय राज्यांत जवळपास 87% घरांनी आमी टॅप वॉटर सप्लाय करता आनी फुडल्या मार्च पर्यंत 100% वचपाची वाटचाल आमी दवरल्या आनी निश्चितच PWDच्या सहकार्यांत आमी 100% घरांनी पायप वॉटर दितले हाची म्हाका खात्री आसा। 100% घरांचें इलेक्ट्रिफिकेशन्स करपाचें काम हातांत घेतलां। काही प्रमाणात फाटीं पडलेलें काम हें थोड्याच म्हयन्या भितर हेंय काम जें आसा हें पुराय जावपाचें आसा आनी अशा धर्तीचेर पोस्ट कोविडाचो विचार करता आसतना स्किल्ड मॅनपावर वर्कफोर्स गोंयांत तयार जावपाक जाय, कारण आयज कोविडाच्या महामारीच्या भीतींत गोंयांतल्यान जवळपास 1.5 ते 2 लाख ह्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करपी लोक गोंयांतल्यान गेल्या, पण ताका लागून खंयच्याच इंडस्ट्रीचें कसलेंच काम हें जर बंद पडपाक जायना आसत जाल्यार आमी जे सरकार तयार आसा बट म्हज्या गोंयकार सगळ्या भावांनी स्किल्ड मॅनपावर सयत तयार जावन म्हणजे सगळ्या पद्दतीचें काम आपल्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे करपाची जर तयारी दवरीत जाल्यारूच गोंय हें स्वयंपूर्णते कडेन वयतलें अशी म्हाका खात्री आसा। आनी निश्चितच जेन्ना आमी आज 33 वर्सां पुराय करून 34वें घटक राज्य आयज मनयता तेन्ना 34 वर्सां पुराय जाता ह्या पिरायेचेर सगळ्या गोंयकारांनी विचार करपाक सुरू करपाक जाय की गोंय हें स्वयंपूर्ण राज्य म्हणून जर आमी घोशीत करतले आसत जाल्यार आमी सगळ्यांनी काम करप गरजेचें आसा। ज्या पद्दतीची स्कील ज्याच्या कडेन आसतली त्याच पद्दतीची स्कील आमकां वापरून गोंय हें स्वयंपूर्णते कडेन वचपाक जाय आनी सगळे गोंयकार भाव भयणी गोंय स्वयंपूर्णते कडेन व्हरपाक मदत करतले। पण हें सगळें करता आसतना ह्या कोविडांतल्या महामारींतल्यान आमी सगळ्यांनी जर साल्वार जावपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी जे नॉर्म्स घालून दिल्या मागीर सोशल डिस्टन्सींग आसतलें, मास्क वापरप आसतलें आनी त्याच बरोबर सॅनिटायझर वापरप आसतलें आनी आरोग्य सेतू ॲप आमी डावनलोड करपाक विसरचे ना आनी ह्या सगळ्याचें जर आमी पालन वेवस्थीत रित्या जर केलें जाल्यार निश्चितच गोंय राज्य कोरोना मुक्त तर जातलेंच आनी हें राज्य स्वयंपूर्णय जातलें हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा। हें वर्स स्वयंपूर्णते वटेन वचपाचें वर्स घटक राज्याचें हें मनोवया आनी तुमकां सगळ्यांक परत एकदां हांव घटक राज्य दिनाच्यो खूब शुभेच्छा दिता। देव बरें करूं।